जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आचरण करता. हे मिसाचे बलिदान हांव तुमच्या सर्वांच्या तेसावा खातीर भेटयतलो आनी संवसारांत आसली मारेकार पिडा कोविड-19 तावनो देव आमकां सुटका दिवं दी आनी ही पिडा विस्तार नशें, ही पिडा देवूच निष्क्रिय करून दी म्हणून या विशेष मिसाच्या बलिदाना वेळार या परबेच्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. पेंतेकोस्त दिसा पवित्र सभेचे आशीर्वाद देवून आयले. या पेंतेकोस्ताद्वारी आमकां नवी सकत आनी नवे आशीर्वाद नवे बेसाव आमकां लाभता. आयच्या या विशेष मिसाच्या संदर्भार बौतिस्मांत आमकां मेळ्ळलो पवित्र आत्मो, थिरावणेंत आमकां मेळ्ळलो पवित्र आत्मो, तशेंच आज विशेष मापाना या फेस्ता दिसा आमकां तो बुडवंत करता आनी आमकां चलयता. आमी कांगाल जावचे न्ही, भियोवचे न्ही, धैर्यान क्रिस्ती भावार्थांत जियोवंक आमकां तारण दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, अस्कत मनीस आनी आमची पातकी जिवीत सबार पावटी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियोवंक आमकां अडखळ हाडटा. पूण पश्चाताप काळजान देवा समोर आमी उबे रावतना आनी ताची दया आमी विसारतना खरेंच ती दया आमकां तो लाभयता. आनी आयच्या दिसा ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आतां आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सैर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. तो भगवंत सदां संवकार मरयेक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सैर पदवेदार देव आमची काकोळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krishna
वाटणार आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या बसणार आमची मागणी मारून घे की त्या पवित्र प्यासानाती देवा माझे महिमेन जेसू ख्रिस्ता एकच तू एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दाबजीक संभ्रमावरवी सर्व देशा आणि लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझे परजेक तू पवित्र करताय. युगा युगांक पृथ्वीचेर पवित्रत्मेची देणी सुबामपणी वोत आणि जे काम शुभ वर्तमानाच्या परगटनेचे सुरवेक तुवें ह्या पानी घडोवन हाडले तें सुदयाळपणी आमच्या काळार पवित्रत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सुवे पवित्रत्मेचे एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस एक सुवाते सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकच जाणे कठीण झड वारें आयिल्ल्या बरी मळबार थावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस पवित्रात्म्यान भरले आनी त्या पवित्रात्म्यान तांकां दिल्ले वाचे सत्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो ओड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतले. देखून लोक सक्कळ थटाक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते सोमेस गलिलियागार न्हय तर आमचे मद्ये हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भशेन आयकता ते कशें? आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंफिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा थावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्यावरच मेळिल्ले, क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भशेन आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. तुझ्या आज्ञा सर्वेश्वरा पृथ्वीचे रूप नवें कर सर्वेश्वरा. तुझ्या आज्ञा सर्वेश्वरा पृथ्वीचे रूप नवें कर सर्वेश्वरा. आज्ञा म्हज्या नांवार सर्वेश्वरा इतलो व्हडलो देव तूं सर्वेश्वरा. महिमेन आनी वैभवान तूं भरलाय. प्रकाश परीक उजवाडान तूं नेसलाय. तर तुझ्या
अज्ञात सर्वेश्वरा पृथ्वीचेर रूप नवे कर सर्वेश्वरा फलक्यांनी तू सरी फुटोंक करताय गुड्या दोंगरामोदल्यान त्यो वाडयताय तुज्या निवासांतावन पावस तूं वताय गोरवांक मनशांक धारळ कांदिवन पोसताय तुज्या अज्ञात सर्वेश्वरा पृथ्वीचेर रूप नवे कर सर्वेश्वरा विविध तुझी कृत्यां कितली विचित्र कृत्या फाटल्यान तुजी सणवाय विचित्र पृथ्वी तुज्या रसनांनी सर भरल्या नावाड तुज्या दन्या अज्ञाक मोजा तुज्या अज्ञाक सर्वेश्वरा पृथ्वीचेर रूप नवे कर सर्वेश्वरा तुज्या अज्ञाक सर्वेश्वरा पृथ्वीचेर रूप नवे कर सर्वेश्वरा सांग पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकी साकाना आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच समयाची आमी सेवा करता कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्ततेय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदयापासून म्हूण दिल्यान कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्ततेय घडता आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हे जातींच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवणचो दिला देवाचे उतर हे देवाचे मुखार शेत सकट तण जाल्ले
वाटेक परती आड गेले लाबय तुझ्या बावात्या तुझेर विसरून पातयेल्या होवी तुझी साथ देणी लाबयशे गुणाचे पो लाबय आमकां बरें मोल पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. पवित्रत्म्या देवून ये बोर काळजां तुझ्या बावार्थ्यांची आनी पेटयता तो उजो तुझ्या मोगाचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर सुदैवांच्या बियाना शिस दारां दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सुमयाक धिकतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बाप्पान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्रत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बोगसतली. जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बोगसशिनात. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. उज्या जिवांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या अभिषेक करूंक ये. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सगळी पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब म्हणजे पेंतेकोस्त आचरण करता. या पेंतेकोस्ताची विशेषता कितें? गेल्या त्या आयतारा आमी जेजूचे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरण केलें आनी आज पेंतेकोस्ताची ही परब आमी आचरण करता. पेंतेकोस्त पवित्र सभेक नवी दिशा दिता. पेंतेकोस्त पवित्र सभेक नवी वाट दाखयता. पेंतेकोस्त जेजून कितें शिकयलें तें शिसा मरिफात परत बळवंत करता. हे पेंतेकोस्त म्हणजे पवित्र सभेचोच जल्म म्हूण येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्या विशयांत आमी सबार शिकोवन आयकल्या जावंक पुरो. आनी आज आमी हांगा जमल्या जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी ताच्या सक्तेन आमी एका काळजान एका मनान आराधन करता.
पोरनो सल्लो तुम्ही घेतलो जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ देवान ही रचण रचताना तो पवित्र आत्मो या पृथ्वीचेर झोंपय मारतलो खंय आणि थंय कितेंच आकार नातलो म्हणजे ते निराकार जावन आसले आणि निराकार जावन आसल्या या रचनेक आकार दिल्लोस त्या पवित्र आत्म्यान आज देव त्या पवित्र आत्म्या मरिफात या पवित्र सभेक एक आकार दिता आमच्या ख्रिस्ती जिविताक तितलेंच आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे तो पवित्र आत्मो आमचेर धाडना आमकां एक आकार दिता त्या साक्रामेंता प्रमाणे देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आणि पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे जिवोंक आमकां तो एक वाट दाखयता मंगळशा भावा भयणीनो पेंतेकोस्ताची परब शिसांक एक विशेष आशीर्वाद जावंक पावलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले पळय ते कितें करीन आसले ते एका सुवातेर सांगाता मेळोन आसले कित्याक सांगाता मेळोन आसले ते मागणे करीत आसले बियान तरतरोन दावुरले ते सर्व शिस कुरपेन भरलेली मोरी माय तांकां घेवन त्या एका रुमांत बसून मागणे करताली आणि तिका कळीत आसले आणि अशें हे शिस दारां धांपून आसले जावंक पुरो तांचे आनीक बेह आसलें कारण इतलेंच जुदेवांच्या हाताक तांणी पड जायी तांचो जीव तांणी दी जायी सुवातेचे मोल तांणी फारीक करी जायी हे सकट तांच्या मोतींत आसलें त्या खातीर आमी पळयता जेजू 40 दीस दिश्टी पडल्यार सबार तांच्या मोदें दुबाव तांकां आसलो पूण पेंतेकोस्त तांचो दुबाव खाड उडयता आणि ते एकामेका एका सुवातेर मागणे करनासतना ते दुवा एकाच सणे कठीण जड वरें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो मळबारतावन एक आवाज आयलो धर्मदूताची कृत्यां 16वा आवाजवर पाऊल आणि सिलास जैलांत असताना एक आवाज आयलो भुंयक कांपणी जाल्ल्या बरी जाली पवित्र आत्मो देवून आयलो जसो ख्रिस्त वयर सोडून गेला तसोच तो येतलो ताणे आता ताच्या पवित्र आत्म्याक ताच्या शिसांचेर ताणे धाडलो आणि तो आवाज घरांत भरलो तोड तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड जावन तांच्या मदल्या हरियेकल्याचेर वचून रावल्यो उज्या सारक्यो तुम्ही पळया दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत उज्यांत शाद्राक मेशाक अबेदनेगो घाल्ले उजो तांकां उलपावंक ना मगच्या भाव भयणीनो थंय पवित्र आत्म्याची सकत देव दुता बरी देवाच्या पुता बरी एकलो आसलो आज तीच देवाची सकत उज्या रुपार उज्या जिबांच्या रुपार फायर ऑफ टंग्स म्हणटा आमी तांचेर देवान येता म्हणजे वो उजो तांच्या भितर असल्या निराकार जावन असल्या काढून उडयता दुबाव काढून उडयता बेंग काढून उडयता शेळेपण काढून उडयता आळसाय काढून उडयता तांकां सुडसुडायेन भरता हुरुपायेन भरता तांकां उत्तेजन दिता शिजूचे सुवार्थेक तांकां जिवाळ करता हे काम त्या पवित्र आत्म्याचें त्यो जिबो केवल तांच्या तकलेर देवल्यो मात्र न्ही त्यो जिबो तांचे जिवीतच वरते सत्तेन जिजून तांकां सांगलें आतां थोडो काळ तुमकां दूख आसतलें पूण तुमकां संतोष मेळटलो आनी तो संतोष तुमच्या तावन कोणेच काडूंक जावचो ना आनी तो संतोष वो पवित्र आत्मो तांकां दिता मगच्या भावा भयणीनो ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सत्ते प्रमाणे फरकी बसांनी ते उलोवंक लागले पळया पवित्र आत्मो आतां तांकां चलयता तांची मोत उज वाडयता बियान तरतरोन भितर बसून आसल्या ह्या शिसांक आतां
दारांची बिगां ती काढतात, उक्ती ती करतात, पवित्रत्वेचे सक्तेन ते भायर सरतात आणि सगळे घडीत आम्ही वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत ह्या दिसांनी आम्ही वाचला ते सकड घडीत जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत. पवित्र आत्मो सुवार्ता परगट करून बोळ दिता, पवित्र आत्मो साक्ष जावंक करपा दिता, पवित्र आत्मो खंय वाटो ना थंय वाटो उक्त्यो करता, पवित्र आत्मो जुदेवा मध्ये ग्रीका मध्ये अन्य धर्म्यामध्ये चावल असल्याक पाऊल करण धाडता आणि अशें ताची कृत्यां ताची सुवार्ता कशें बापाची ती महिमा पळोवंक आसली ती पवित्र आत्म्याद्वारे सगळो लोक पळोवचे बरी जाता. मग अशें भाव भयणीनो त्या दिसा कितें जालें म्हणून आयचें हें पयलें वाचप आमकां सांगता. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले. कित्याक आयिल्ले? देवाळाच्या फेस्ताक ते आयिल्ले. हो आवाज ऐकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आणि ताणें उलयलेले हर एकल्याक आपापल्या भाशेन आयकतले देखून लोक सकड तटक जालो. पळय थंय आयिल्ले जुदेव हो आवाज तांकां आयकलो. आवाज आयकल्या कुशीन तेवशेन ते घुंवताना थंय तावन हे शिस उलोवंक लागले आणि तांकां तांच्या तांच्या भाशेन जावं बरो थोड्यांक ग्रीक भाशेन, थोड्यांक आरामायक भाशेन, थोड्यांक हेब्रू भाशेन तांच्या तांच्या भाशेन तांकां आयकोंक लागले आणि लोक तटक जालो. ते शर्मेले विजमीत जावन म्हणाले, पळय हे उलयता ते सोमेस्त गलिलेयागार न्हयवे, तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयता ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें. आणि आम्ही हांगासावन कोण पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटेमियांतले, जुदेयांतले, कप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले, आसियांतले, फ्रिजियांतले, पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आणि सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आणि थोडे रोमांतावन सयत आयिल्ले जुदेव आणि जुदेव धर्माक आयिल्ले वारस मेळ्ळेले क्रेतांतले, अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्य विशयान ते सांगतात ते आम्ही आमचे आमचे माय भाशेन आयकताव. पवित्र आत्म्याची सकत ती जावन आसा. पवित्र आत्मो तांकां जाणवाय दिता, तांची मोतू अंधकारान भरलेली मोतू उजवाडायता. पवित्र आत्मो तांकां देवाचें उतर उगडापें करता. त्या खातीर सांत पावलो एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 6व्या वासवरांत 17 पवित्र आत्म्याचें तलवार देवाचें उतर जावं तुमचें देणें. ते देवाचेंच देणें. पवित्र आत्म्याची तलवार देवाचें उतर. आज हें देवाचें उतर जावन आसा, पवित्र आत्मोच जावन आसा. पवित्र आत्मो आमकां आपुरता, पवित्र आत्मो आमकां परिवर्तन हाडता. अशें अंतरगितांत आमी गायलें, धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. हांव चिंता ह्या दिसांनी कोविड-19 वरवीं जाल्ल्या ह्या मारेकार कर्गा वरवीं रूपच नवें जातें आसा, नवी दिशा आमकां मेळटे आसा. जावं पुरो देवाचे एक निर्मोणगी ह्या संवसारांत अशें घडटा. पूण आज आमी पातये जंय देवाचो पवित्र आत्मो काम करतना आमचें रूप नवें जाता. देवाक कळीत आसा आमकां ताचे थंय फाटी हाडूंक. त्या खातीर देवान ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयलो आनी त्या शिसांक ताणें बुडवून केलें आनी आमकां तो बुडवून करता. आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेंत एम्पावरमेंट. हे एम्पावरमेंट म्हळ्यार सशस्त्रीकरण, एका सक्तेवन करचें. खंयच्या खातीर? एका मिसावा खातीर. आनी ते मिसाव जावन आसले सोमयेच्या मिसावा खातीर तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देव भरता आनी आजूय पवित्र सभा तो चलयता. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक शकना. पण आज आमी जेजू सोमी म्हणून वळखता जाय. जीजस इज द लॉर्ड. ते पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे पवित्र आत्मो ज्या कोणा थंय आसा ताणें मात्र जेजू सोमी म्हणून सांगूंक जाता, वळखूंक जाता, अनुभव जोडूंक जाता आनी तो अनुभव ताचे तावन कोणेय काडूंक जायना. आनी ताच्या उपरांत तो सांगता 12वो आवाजवर पहिल्या कोरिंथकारां बरयलें, पवित्र आत्म्याची देणी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी कशें जियेजय. आनी तो देण्या विशयान सांगता, ती देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. पण विविध देणी जावं एकल्या प्रवचन करचे देणे, एकल्या गांवचे देणे, एकल्या सेवा करचे देणे, विविध देणी पूण दिता तो आत्मो एकलोच. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा.
पूण एकाच सुमयाची आमी सेवा करता जावं पुरो आमी सामाजीक सेवा करता इस्कॉलाची सेवा करता या नर्सिंग सेवा करता वैजकी रंगान करता पूण सेवा करतना सेवा आमकां दिल्ल्या देवाक आनी पवित्र आत्म्याक आमी विसरूंक नजो त्या खातीर सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सुमयेची आमी सेवा करता कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सुमेस्त थंय सर्व कामां झरी करता तो देव एकलोच जे कितें देव पवित्र आत्म्याद्वारे म्हळ्यार आमी कितें करता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या बोळान मागण्याचे सत्यान आमी करी जाय मागणे आमच्या जिवितांत ऍबसेंट जावंक नजो देवाच्या उतरांत हांव आमी आमच्या जिवितांत पयस वचोंक नजो तवळ मात्र आमी करच्या कामांत यशस्वी आशीर्वाद आमी पळयता म्हणले सत आमकां सांग पावलो कळीत करता हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सुमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत त्या खातीर मोगोच्या भाव भयणीनो आमच्या देहाची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्ही बगार निस्वार्थपणी सेवा करूंक त्या खातीर आमी एका पिरगजींत एक कुटुंब आसता कुटुंब समुदाय या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय असतात ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जमो जावन आमी आमचे पिरगज कुटुंब जाता थंय आमी कोणी द्वीप न्हय वी आर नॉट आयलँड्स बट वी आर अ कम्युनिटी त्या खातीर ती पवित्र आत्मो ताची देणी सुमेस्ताच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत त्या खातीर आमी कोणी स्वार्थी जावंक नजो या हंकारी गर्वी जावंक नजो कशे शिस पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या उपरांत खलते जाले आमी खलते जावन जियोंक आसा आयच्या वांजलाच्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार हे वांजलाच्या वाचप जुआंच्या वांजलांतलें आनी जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जू देवांच्या बियान शिस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले सबार फावटी जेजून तांकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलें आनी आज ते संपूर्णता तांकां आज तांकां एक वर्ती सकत कित्याक म्हळ्यार तो 40 दिसा उपरांत बापा थंय फाटी येता आज ताणें दिसत्या रुपी तांचे मदें आसा जाय म्हूण ना दिसत्या रुपी तो तांच्या सवे रावून पवित्र आत्म्याद्वारे काम करता म्हणलें सत आयचे वांजेल आमकां सांगून दिता जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शिस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदें घात येवन रावलो पळय दारां दांपल्यारी देवाची सकत कित्याक दारांक या वेळाक काळाक देवाक धरून दवरूंक जायना पवित्र आत्म्याचे देणी तशेंच त्या खातीर आमी दारां दांपोवन भितर मागणें करतना देव आमकां पळयता आयकता आनी देवाची सकत आमचे थंय देवून येता तवळ जेजू तांचे मदें घात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो ते कळवळटले तांच्या काळजान समाधान नातलें आनी शांती ती शांती जेजून सांगली संवसारान दिवचे तसली शांती हांव तुमकां दिना पवित्र आत्म्याची शांती देवा बापा पुताची पवित्र आत्म्याची शांती ती तो तांकां दिता इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी कडवळ दाखयलें कित्याक आपुणूच म्हणून ताणें तांकां उगडापें केलें सोमयाक देखतस शिस संतोषान भरले आता तांचे थंय संतोष कित्याक सोमी तांणी कश्टल्लो पळयलो कुर्साचें मरण ताणें पळयलें पुरुल्लो पळयलो थोड्यांनी पूण आज कडवळ पळयतना हात पळयतना तांकां संतोष जालो परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां पळय आज पवित्र सभा म्हळ्यार देव आमकां धाडटा आमकां हर एकल्याक ह्या पवित्र सभेन मिसांव आसा दॅट्स वाय ए मिशनरी इज सेंट तो धाडलोलो ताच्या सुवार्थे खातीर ताजो मोग प्रचार करूंक ताची सेवा दिवंक तशें हांव तुमकां धाडटां बापान म्हाका धाडलो हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो पळय मगोच्या भाव भयणीनो आमच्या भितर एक स्वास आसा आमकां केदाळो सोडलो तो आमच्या जिविताच्या आमकां जीव दितना देवान दिल्लो आता श्वास पवित्र आत्म्याचो विशेष श्वास तांकां दिता त्या खातीर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसतना आमी श्रेष्ठ कामां ताच्या द्वारे करूंक जातात आमच्या सत्तेन न्ही त्या खातीर आमी करची सेवा आनी ह्या संवसारांत लोकांक करचे सेवेक व्यत्यास आसा आमी करची सेवा आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी करचे सेवेक व्यत्यास आसा आमी करची सेवा आनी ह्या संवसारांत दुसऱ्यांनी करचे सेवेक व्यत्यास आसा आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाच्या महिमे खातीर आमी करता
जावं पुरो तांकांय देवान प्रेरण दिला पूण पवित्रत्व संपूर्ण काढताना जेजू सोमी म्हणून वळखताना सालवास हांव तांकांय लाभता म्हणून पवित्र सोलो आमकां सांगता आनी ते आमचे मिसांव कोणाची पदकां तुमी भोगशितात ताणें स्वास सोडलो आनी म्हणे घेया पवित्रत्म्याक मगचे भाव पिढीन जेजू तांकां सांगता घेया पवित्रत्म्याक कोणाची पदकां तुमी भोगशितात ती भोगसितली म्हणजे ताका पदवी दिता ताका तयार करता ह्या पेंतेकोस्ताक तो तयार करता आनी जांची पदकां तुमी भोगशिनात ती भोगसशिनात पेंतेकोस्त द्वारी मगचे भाव पिढीन कितें सगळी सकत देवान दिल्ली आतां तांकां एक्सरसाइज करूंक तांकां करपा मेळटा त्या खातीर तुमी पळयतात पेद्रो आनी जुआंव त्या सुंदर दरवटे लागीं असलेल्या तोंट्याक उठोवन चलयतात जेजूच्या नांवान आयनेय म्हणल्या व्यक्तीक पेद्रो बेड्डार आसल्या उठोवन चलयता दोरका ती मरून पडटा तिका जीव करता पौलान स्वर्थ प्रगट करतना विस्मितां काडतात कशी देवान तांकां दिल्ली ती पदवी पवित्रत्म्याद्वारे ते मुंदरून व्हरतात पवित्रत्व आमकां बिजडो करना पवित्रत्व आमकां आळशी करना पवित्रत्व आमकां सुडसुडेन भरता आनी आशिर्वादान भरता तर मगचे भाव भयणीनो ह्या एका कठीण कश्टाच्या काळार आमी आसा सगळ्या संवसारांत एक अंधकार म्हणजे कोविड-19 कोरोना व्हायरस पूण आमी कंगाल जायचंय म्हणना आमी पवित्र आत्म्यान भरलेली पोरजा पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया जेजून सांगला पवित्र आत्म्या कडेन तुमी मागा स्टेफान सांगता 7वा वस्वर 50 धर्मदूताचे कृत्य पवित्र आत्म्याक तुमी आड राव नाकात आड रावचे म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विरोध वेचे म्हज्या कुशे प्रमाणे हांवें जियोवचें जावं बरो वायट ओडण्यो वायट संवयो ह्या संवसाराच्या दावलातेक बली जावन संवसारा फाटल्यान धांवचें त्या खातीर तो म्हणटा पवित्र आत्म्या तुमी आड राव नाकात पवित्र आत्म्या तुमी विरोध उलय नाकात पवित्र आत्मो तुमकां तो चलयतलो तर मगचे भाव भयणीनो ह्या पेंतेकोस्ता दिसा आमी कितें मागया जाय ह्या कश्टाच्या काळार आमी बोरवोसो सणसो न्ही बावर्त सणसो न्ही मागण्या जिवितांत उणेपण दाखोवचें न्ही चड चड मागणें करून चड आनी चड बोरोशेन आमकां बरोवन देव आशिर्वादीत करचो हो दीस जावन आसा आमी इतले दीस वेळ नासतना जियेतले हांव आज देव आमकां वेळ दिता तो वेळ बऱ्यापणा खातीर उपयोग करूंक तो वेळ ताच्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागोवंक तो वेळ ताचे देवाचे उतर पवित्र आत्म्याची तलवार आमी समजून घेवंक तो वेळ निराकार जाल्ल्या आमच्या जिविताक आकार दिवंक बिजुडे जाल्ल्या आळशे जाल्ल्या आमी सुडसुड्यान भरोवंक हो वेळ आमी देवाची महिमा पळोवंक हो वेळ देवाच्या महिमेन जियेत आसतना लोकांक ताचे ते येवंक आमी मागोवंक तर आयच्या दिसा ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा पवित्र सभे खातीर आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया धाड तुज्या स्पिरिताक सुमया संवसाराचें रूप तूं नवें कर आमचें रूप तूं नवें कर आमचें जिवीत तूं नवें कर आनी अशें आमी एक दीस तुज्या सांगाता त्या राजांत येवंक फावो कर ह्या संवसारांत आयिल्ले सर अंकर बंदपस बंदडे फूड करूंक बियेविणे जियोंक जाय जाल्ली सकत आमकां तूं फावो कर म्हण आमी मागया आमेन एक घडीभर आमी मागया उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या अभिषेक करूंक सर्वांचो मोगावें करी जाय पवित्र आत्म्या सकदी दुखयल्यांक हांवें बक्षिसय पवित्र आत्म्या सकदी उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या वेगीन तूं देवून ये दोनी हात आमच्या वयर उबारून आमी त्या पवित्र आत्म्या खातीर स्तुती करया पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयिल्लो तोच आत्मो आमच्या जिवितांत ह्या सुवार्थेद्वारे आज देवान येता खंय सकट सुवार्थ प्रगट केली त्या जाग्यांनी आशिर्वादां बेसावां करपा थंय देवान आयली कोण देवान आयली तर आज सुमिया तुज्या नांवान हांवें शिकयलां तुजी सता हांवें कळीत केल्यांत तुज्या लोकां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो तांची कूड मोत आनी आत्मो अभिषेक कर अंकर बंदपस बंदडे पयस कर पिडा शिडा पयस कर
भाग्यवान त्रिदादीचे विशेष आशीर्वाद आयच्या दिसा आणि तुवें ह्या आमकां पाठयलेल्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचो भावार्थ जिवाळ जावं दी, आमचें जिवीत बळवून जावं दी. जेजू तुज्या नांवान तुज्या उतराच्या रक्ताच्या बळान आमी मागता आसतना अंकर बनपस बंदडो पिड्या शेडा लोकांत पयस वचोन दी. Touch them, Lord. Bless them, Lord. COVID-19 and ओळवणचे सर लोकांक घोण कर जेजो. ही पिडा विस्तार नाशे राखून उर जेजो. सगळ्या संसारार तुझे आशीर्वाद बेसावन देवून येऊन दी. आयच्या दिसा आमी आचरण केली परब आमच्या कुटुंबाचो भावार्थ घट जावं दी. सर उणेपण अस्कत काय पयस वचोन अखेर स्वास पर्यंत सागसावन जियोचे भाग आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालामारा गिब्रा शारा बालकारा शांदरिया रबारा अल्फा कोरा राफा हल्द्री रमक शरिया रबारा शम्मा लक्किम्रा बरा होरा हो दिसिंतेरियर गांठ जेजो गळाब जेजो महिमा जेजो तुझ्या सत्तेवन बळवून महिमेवन नावांता हर एक जी ऐकता तांचेर पवित्र तुझे धेणे देवून येऊन दी. तांच्या फळांनी बळवून कर मुख्य जिविताचे अभिषेक कर. कानशारी मागली मायसर संत भक्त सांगता आमच्या खातीर संसारा खातीर कुटुंबा खातीर भुरग्या बाळा खातीर मागोवन दी. युवक युवती खातीर मागोवन दी. मागोवन धाड माई हर एक व्यक्ती तुझ्या त्या सत्तेवन बळवून महिमेवन तो खुरपेन बरोवन दी. सोमिया हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आम्ही करूया. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आणि पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर वस्तूंसर असणार आणि एका सोमयात जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्माला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमी मनशां पासत आनी आमचे मत सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरीचे उदारी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें स्मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याची येण्याची परब आज आचरण करच्या ह्या वक्ता आमी आज देवा बापा लागीं मागोया. सोम्या जेजून सांगले हांव गेल्या नंतर तुमकां मजतदार धाडटलो आनी आज ह्या परबेच्या वेळार आमची ते सावां जेजू मरिफात देवा बापाक समर्पितना तो मजतदार आमकां पाठोवन आमकांय बळवून करून दी म्हणून आमी मागया. जबाब मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या हर एक संध्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गवळ्यांनी तशेंच सर लायकांनी संगता मेळून तुझे मिसांव जीव कृपा दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देशाच्या अभिवृद्धीक हाताक हात मेळोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर क्षेत्रांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या फिरकस कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांत आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. मोगाळा बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुझे आशीर्वाद घाल.
तांची पिडा बेगीन गूण कर तांची जतन घेतलेल्या सर्तांच्या मोगाच्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण मागता मोगाळा बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक समेस्त भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर ताणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सलाशें कर अशें वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता मोगाळा बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक एवकारिस्ताच्या मेसा बावारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या सजाऱ्यामध्ये साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता मोगाळा बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक कोविड-19 वरवीं सगळो संवसार तटस्थ जाला भलायकी बिगडल्या कुडीची भलायकी सामाजीक भलायकी अर्थीक भलायकी तशेंच मानसीक भलायकी बिगडल्या ह्या वखता हे पेंतेकोस्तो आमकां अर्थीक मानसीक दैहीक सामाजीक भलायकी हाडून दी सगळ्या संवसाराचें रूप नवें जावन दी आनी पवित्र आत्म्यान तुजो पवित्र सभेच्या मुखेल्याद्वारी नवी आशिर्वादां नवी बेसावां आमी पळोवनशे बरीं कर पिडा शिडा गूण जावन दी वैजांचेर नर्सांचेर आनी भलायकेचें काम करच्या सर्वांचेर राजकारभारांचेरय तुजे आशिर्वाद देवन येवन दी तांची मोती मोनां उजवाडाय अशें सगळो संवसार त्रिएक देवाक वळखुचें भाग फावो जावन दी आमची वैयक्तीक त्या सावांय समर्पण एक घडीभर मागया कणवळ्या बापा तुका आमी अर्गां दिता तुज्या पुता जेजूक आमकां पाठयलोय आनी आज तुज्या उजव्या कुशीक तो बसोन आसा आज आमकां पवित्र आत्म्याक तुवें बसयलेल्या आत्म्याक आमचे वयर धाडल्या खातीर अर्गां दिता आज ही परब आमी संभ्रमतना पवित्र आत्म्याचे सत्तेन बरोवन आमी मागोवंक विनवणेचें मागणें करूंक देवाचें उतर वाचूंक सुवार्तेक साक्ष जावंक आमकां बोवाळो लाबोवन दी जें कितें आमी उसारलां आनी उसारूंक जावंक ना ती सर ते सावां बेसावांनी बरो आनी आमकां दिल्ले मिसांव मुंदरून व्हरूंक पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय सदांच काळ पाठाय हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या शुभेच्छा देवा सर्वेश्वर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतान सर मनशाच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एक एक गुडार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटी भेटयता संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळे आमचे जिवीत क्रिस्ती भावार्थाची व्हडल्यान उसरलेली साक्षी जावन दी
ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयस्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दीत वासूंक फावो हो कैदोनी तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. जांकां तुझ्या पुता कडेन एक कोटोन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली. तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्रत्म्या पाटयलोय आनी असो पास कसो घोटू संपूर्ण एक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्रत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बावार तूं सारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो तळो रोसून हाडलो. हे बरी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखू पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. असल्या दिनवाशे काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत. ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कतोली पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासोतो, फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा पासोतो आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासोतो. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा जिवांत आसात आमची भाव भयणी तांच्या खातीर मागुया. तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमास मेस्तनशी दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमास मेस्तांक लाभच्याक थें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्रत्म उज्या जिबांच्या रूपान धर्मदूतान दिश्टी पडलो. त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब समारंभता आनी जेजू क्रिस्तचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकारमये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे, जॅकोब जुआंव तोमास, जॅकोब फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी तादेवो, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कर्नेलस, प्रियन, लॉरेन्स, क्रिजोगोन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियावो ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुनियेरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी.
ससनाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. स्मरण स्वच्छ आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी घेयात आनी कयात, ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पतकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. बवडतसो घुट परगटोया, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा, आमी तुजे मनियरी आनी तुजी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी, भावार्थांच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुजे ह्या जाका मिल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी ही बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकोळट कर. भावार्थाची मोरासून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पदकां बोगोस आनी जुआव, स्टेफान, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलिन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया, ह्या तुज्या धर्मदूताच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्ताच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूत पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वनंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची भक्तां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवश्य नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. या शेळीच्या जिवणाका पहिल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें मुझे केलेले म्हाका कळना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कोडू आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. थंयसर वचूं हांव, सोदून बरी भलायकी. तूंच वैस म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका बेगीन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू आमच्या काळजांत आयला. दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरून ताका आमी अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिवया. सिसांचेर स्वास ताणें दिलो आनी तांकां पवित्र आत्म्याक पाठयलो. पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करच्या ह्या वखदां त्याच जेजूक आमी आराधन केलां आनी त्याच जेजूक येवकरिस्तान आमी सेवला. तो जेजू आमकां बोळ दिता, घटाई दिता, सकत दिता, ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो आमकां चलयता. ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, वखणी तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आम्हा समेस्तच्या बापा,
वेगवेगळी आमची देणी पूण एकच आत्म ती वांडटा वेगवेगळी आमची मुनियारपणां पूण एकाच ईश्वराचे साखरेची सगळ्यांच्या फायद्या पासून जण एकल्याक एके भाशेन पवित्रत्व दिलोलो दिश्टी पडता आता या एका जेवणान त्याच पवित्रत्म्यान बरोवन आमची आमची वेगळी आत्मीक ग्रेस्तकाय मानून घेवन सोडवणेचे एकच काम संपवूंक आणि जेजू ईश्वर म्हणून सभे मजार साक्षी दिवंक दिनवाशी आणि आनंदभरीत काळजान आम्ही घरा वेताव आयच्या संभ्रमाचो हो फळो आमच्या जिवितांत तूं दयेन सांबाळ तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वीस पर तुमचे सवी आसू तकली बागावन पवित्रत्म्याच्या येण्याच्या दिसाच्या विशेष बेसाव आमी घेवया देव बाप उजवाड असो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्रत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकांय तो आपलो आशीर्वाद दिव आनी पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बरो शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडोव आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करू एकच भावार तुसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो बसो देवान एकठांय केल्यो त्या सुभावार्थान तो तुमकां तीर करू आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशेनत रेखतात ताका रूप बगूंक तुमी पावू आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे थंय तुमचे सवे सदा आसो हुसून या क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा